नमस्कार भुरग्यांनो, आमच्या सरभोवतणी वेगवेगळे लोक रावतात बरोबर। तर ते वेगवेगळी कामां करतात। तांकां आमी वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात। तर तांकां खंयच्या वेगवेगळ्या नांवान वळखतात ते आयज आमी जाणून घेवया। शेतात काम करता ताका शेतकार अशें म्हणटात। आमची दुयेंसां पयस करता ताका दोतोर अशें म्हणटात। आमची घरां बांदपाचें काम करता ताका गवंडो अशें म्हणटात। चोरांक धरता ताका पुलीस अशें म्हणटात। केस कापता ताका म्हालो अशें म्हणटात। कपडे शिवता ताका दर्जी वा शिंपी अशें म्हणटात। लाकडाचें काम करता ताका मेस्त वा थवय अशें म्हणटात। चिटी वाडटा ताका कुरयकार वा पोस्टमन अशें म्हणटात। नुस्तें मारता ताका रांपणकार वा खारवी अशें म्हणटात। नुस्तें विकता ताका नुस्तेकार अशें म्हणटात। मातयेचें काम करता ताका कुंभार अशें म्हणटात। चपलां शिवता ताका चर्मकार अशें म्हणटात। उंडे विकता ताका पदेर अशें म्हणटात। पुस्तकां बरयता ताका लेखक अशें म्हणटात। कविता बरयता ताका कवी अशें म्हणटात। कपडे धुवपाचें काम करता ताका मडवळ वा धोबी अशें म्हणटात। रंगोवपाचें काम करता ताका चित्रकार वा चितारी अशें म्हणटात। भांगर करता ताका शेट अशें म्हणटात। नाल्ल पाडटा ताका पाडेली अशें म्हणटात। देव देवस्पणाचें काम करता ताका भट अशें म्हणटात। शाळेंत शिकयता ताका शिक्षक अशें म्हणटात। लोखंडाचें काम करता ताका धवड वा कासार अशें म्हणटात।